द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आमचे तरणाटे हांगा आसात न्ही. देवान पवित्र पुस्तकान फस्ट सवाल विचारले खंयचे गोतागी, आदांव तूं खंय आसाय, आदांव तूं खंय आसाय, तूं कसो आसाय म्हणून. आज घरा तरणाटे न्हू, तुमकां फस्ट मम्मीचे फोन आयला खंय कितें येता फोन, पुता खंय आसाय, पुता खंय आसाय. देवानी सारखे आज तेंच तुम्ही खंय आसात, वेर आर यू. आमी तेंची सारखी गजमातेन तरणाट्यान तुमी खंय आसात. एकलो तरणाटो आसलो, इगर्जीक वचना, तो मागण्याक वचना, मीस नाका ताका, ल्हान क्रिस्तांव जमत नाका, खंयचेंच नाका. मस्त शिकला तो. आनी तांच्या वाड्यांत एकलो धाकटो भुरगो, ताचें काम इस्काला वचना तो पाप दुबळो, थंय गुड्यार गोरवां सरयता. गोरवां सांगात बोकडे आसात, गाडवांय आसात. हे तरणाट्यान बस्तू शिकला पळय, IT पुरो जाला ताचें शिकून, व्हडले व्हडले डिग्री मेळ्ळ्यात ताका. त्या भुरग्या आड्यात आनी म्हणटा, ए बाबू मस्त तेर्स म्हणटाय न्ही तूं, मस्त मागणें म्हणटाय न्ही. देवाक तुवें पळयलें, जिजूक पळयलें, मरियमाय पळयलें तुवें ना. इतले मिसाक येताय मागीर देवा विशीं तुका कितें कळीत आसा. भुरग्याक कांय सांगूंक कळीत ना, पूण तो मागणें करता ती गोरवां सरयतना कोंत करून म्हूण. अशेंच ह्या भुरग्याक तकली हिरार करून सोडली ताणें. ताचो आल्लो बावाड ती ताणें दंडार आयलो. एक दीस तरणाटो प्रत्येक सवाल विचारूंक येताना भुरगो म्हणालो, आळे दट्टो मस्त सवाल विचारताय म्हजे लागीं, मस्त विचारताय तूं. आळे तुका एक सिंपल सवाल विचारता हांव. म्हजे लागीं गोरवां आसात, तोंड खातात, शेण घालतात. तेंत तोंड ही बोकडे खातात, ते बिट्टे घालतात. तेंत तोंड ती गाडवां खातात, ती लद्दी घालतात. हें कशें गी म्हणालो. हें कशें. ताची मोत गिर्र जाली. अरे सेम तोंड खातात, शेण घालतात, बिट्टे घालतात, लद्दी घालतात, तें कशें. बाबू म्हाका गोत्त ना म्हणालो, म्हाका गोत्त ना. ताका भुरगो म्हणालो, तुका शेणा विशींत लद्दी विशींत कांय गोत्त ना, आनी म्हजे लागीं देवाडे विचारता, देवा लागीं विचारताय न्ही गे, देवा विशीं विचारताय म्हजे लागीं, शेणा विती गोत्त ना तुका. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचे तरणाटे आमची भुरगीं चिंतात, तांकां सगळें कळीत आसा म्हूण. देखून माय बाबांनी खंय सिंपल सांगल्यार ती म्हणटात, तूं काले गोता तोंड दाम, तूं कांय गोत्त ना, तूं तोंड दाम. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, मरियमाय कितेंच कळीत नातलें. मरियमाय कितेंच कळीत ना. मरियमायक देवान विंचलें, नॉट बिकॉज शी इज वर्जिन, बट बिकॉज शी इज हंबल. आज मरियमायक देवान कित्याक विंचलें म्हळ्यार ती अहंकार म्हणल्या कार, अहंकार हांगानात गी तुमी, हांगा कितली जाणां अहंकारात. अहंकार म्हणल्या कारणा खातीर न्ही, तिची तितली कल्ती ह्या संवसारान येदोळ जल्मवना आनी जल्मना. पोरण्या सोल्यान पळया, पयले स्त्रियेक इवा, EVA, रिमेंबर दीस वर्ड, EVA, इवा, तिने पाता केले, एवेन पाता केले, इवान पाता केले. पोरण्या सोल्यान पयलें देवान दादल्याक रचलें, दादल्याक आदामाक रचलें, मागीर येवेक. नव्या सोल्याक या, कम टू द न्यू टेस्टमेंट, गॉड चोज वुमन फर्स्ट. 12, 13, 17 वर्सांची भितरली चलयेक देवान विंचलें. नव्या सोल्यान पयलें स्त्रियेक विंचलें, आनी पयलें ती इवा आसलें. आतां तिका कितें नांव केलें गो, तें स्पेलिंग बदलूं ना, स्पेलिंग तिंत दवरली. EVA आसलें, ए इशीन घालें, आवे आवे आवे. देखून आज मरियेक आमी कित्याक मान करचो, आमच्या हातान कित्याक कोंत गळटा. 87 वर्सां तो लुई पाश्चर इतलो प्रायवंत तो, ताचे लागीं एका पत्रकारान विचारलें, लुई पाश्चर इतलें संशोधन केलां, येदो व्हडलो विज्ञानी तूं, येदो व्हडलो विज्ञानी तूं, तुज्या जिवितांतलें व्हडलें संशोधन कितें.
तो हातान कोंत आसा, ताच्या कदलार बायबल आसा, म्हणालो द ग्रेटेस्ट इन्वेन्शन दॅट आय मेड इज आय एम अ ग्रेटेस्ट सिनर, जीजस एलोन इज माय सेवियर. व्हडलें व्हडलें संशोधन कितें म्हळ्यार म्हज्या जिवितांतलें जेजू क्रिस्त एकलो मात्र म्हजो संरक्षण आनी हांव एकलो महापतकी. यंग मॅन अँड विमेन टुडे, आज तुमकां एक गजाल हांव तुमच्या मुखार दोळ्या मुखार दवरता. देवान पवित्र पुस्तकांत विसरले व्हडले व्हडले महाव्यक्तित्व तरणाटपणांत. जुजे पोरण्या चोलेंडो जुजे कितल्या वर्साच्या प्रायर देवान ताका विंसलो. जावं पुरो 15 वर्साचो भुरगो, ताका 11 जण भाव आसले, थंय गोरवां सोरयताले ते, ताच्या पप्पाचे शेळयो सोरयताले. पप्पान म्हणे वसरे पुता ते पळोवन तांकां. वो गेलो, वो मोगासो पूत न्हय जुजे, ताका तांणी धरलो. बाबाक बारी मोगासो न्ही तूं शिकयता तुका बूद म्हणाले. ताची वस्तूर काडले, ओन काडले आनी ताका खंय गेलो, पट्टू बायन गेलो. तरणाटो, 17 वर्सांचो तरणाटो. ओके, आमचे तरणाटे जाल्ले जाल्यार हांव जालो जाल्यार त्या बांयंत पुरपुरतो आसुल्लो, म्हज्या भावांक पुरपुरतो आसुल्लो, म्हज्या वैरीक पुरपुरतो आसुल्लो. कूल रावलो, ओगोत रावलो, जुजे ओगोत रावलो. विनगो नागडो. ताच्या भावान, एकल्या भावान रुबेन म्हणालो, आमचो भाव न्ही, ताका वयर काडया. वयर काडलो, नागडोत वयर काडलो आनी 20 रुपयांक इस्मायलाटांक विकलो. तेणे ते इजिप्ताचे व्यापारी येताले, 20 रुपयांक भावन आनी भयणीनो, ओन्ली फॉर द 20 रुपीज यू आर सोल्ड, हिज वर्थ इज ओन्ली 20 रुपीज. तांणी ताका कितें विनगो आसलो न्ही, ताका गुलामाची तांचे कडेन आले पोरणी पिनकर मुस्ताकी गुलामाची गेली ताका. हांवें धरून पुच्छे जाल्यार बानशिरी कोन्ना. वर एक ಪಾದ್ರೆಬನ್ ಮಗ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಲೆ, ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್, ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೀರೆ ಯಾವುದು ಮುನ್ನಲ್ಲ, ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೀರೆ ಯಾವುದು? ಅವೇ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಅದು ಸೀರೆ, ಇದು ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೀರೆ ಬನ್ಸೀರೆ म्हणणार. असले एक बनशिरे बरी आले घनकोटे मुस्तैकी ताका न्हेसली. आतां तो देवाचेर मात्र पत्यता, भावांचेर पत्यना, ह्या इस्मायलाचेर पत्यना, संपूर्ण बरोवसोचेर तो तरणाटो 17 वर्साचो. भायर आंगार बनशिरे मुस्तैकी, भितर मात्र कोरो स्पिरीट आसा, कोरो स्पिरीट आसा. तो स्पिरीट मगच्यानो घेवन तो ताका गेलो आनी रावळेराक विकलो, फाराव्याच्या रावळेराक विकलो. फाराव्याच्या रावळेरान तो तरणाटो ह्या बनशिऱ्या वस्तूरांत आसा पळय ते ताका काडटात. सेकंड टायम इज ड्रेस इज चेंज, थर्ड टायम नाव काडटात आनी कॅटरिंगाचेर मुस्तैक्या ताका रावळेरांत रायाच्या मेजार जेवण मांडूंक कॅटरिंगाची मुस्तैकी गेली ताका. आतां भावातावन पयस, बापायतावन पयस, पयशिल्ल्या गांवांत आमचे भुरगे तरणाटे थोडे बडे कामाक येतात, बेंगलोर थंय परत, थंय तांकां देवाचें उडाचच आसना. तो त्या परगांवांत देवाची स्तुती करता, ताच्या देवाक मात सोडिना. कितेंय जावं दी, म्हजी बायली मुस्तकी कितले बडी बदलून दी, आय एम नॉट डिस्करेज. भितरली इंटेग्रिटी हालूंक वचना ताची. सोबीत तरणाटो 17-18 तरणाटो, इतलो सोबीत तरणाटो की गोरो गोरो तांबडो तांबडो. आतां राणी एक हाचेर मन जालें, फतीपाराच्या बायलेक झुजेचेर मन जालें, ताका फुसलायलो. अनिस्कळ करनी म्हजे सांगता कर. ताका फुल्ल अवकाश आसले, फ्रिडम आसलें, कोणी पळय नाटलें ताका. ताणें फतीपाराच्या बायले संगी अनस्कळ करयत आसलें. तो फतीपाराच्या बायलेन ताची मुस्तैकी धरून ओडटाना मुस्तकी सोन धांवलो. फाताक करिना हांव, कितें जालें कोण हांव फाताक करिसोना, मुस्तकी सोन विनगोत धांवलो. कितले बडे मुस्तकी बदलूंची ताची, ते 17 वर्सां तरणाट्याची. धांवलो, रायान ताका धरलो. राणी म्हणाली पळय तुवें हाडलो चरको, धळडी रवो, म्हजे तर अत्याचार करूंक आयली, इतलो ताका अत्याचार करूंक गेल्ली, म्हजे वेर अत्याचार करूंक आयलो. देखून ताका दरा आनी ताका जेलांत घाला. ताका जेलांत गेले भावन आनी भयण. आतां जेलाची मुस्तैकी ताका. 5th टायम इज ड्रेस इज चेंज. द
द इंटग्रिटी भितरलें दैवीक सत्य आपल्याक हालूंक जायना त्याच्यान कोणाचें हालूंक जायना म्हाका जेलांत घालून दी बांयंत घालून दी म्हणजे देव मात्र म्हाका सोडिचो ना द गॉड विल नेवर लीव मी पळया ते मागणें सोडूं ना बापायन शिकिल्ली बरी बू शिको सोडूं ना ताणें घट्ट धरली जेलांत बसला मागणें करता तो रायाक सपन पडलें सपनाचो अर्थ संवसारांतल्या कोणाकय विवरूंक जावना झुजेक जालें बट द पावर ऑफ द होली स्पिरीट ताणें एक्सप्लेन केलें 7 वर्सां बरगोळ येतलो 7 वर्सां तुज्या गांवांत समृद्धी आसतली समृद्धी आसतना दास्तान करून दवरूं ताका जेलांतलो भायर काडलो जेल कैदेची मुस्तैकी काडली आतां 6th टायम रायाची मुस्तैकी दिली खंयतावन खंय पावलो पळया जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रेयर माय यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टुडे कितें जावन दी जिवितांत देवाचें उतर माय बाबान शिकयले सद्गुण तुमी खंय गेल्यार पट्ट बांयंत पडोनूय खंय वचून दी तें सोडीन हाडल्यार एक दीस राय जाता तुमी एक दीस आमकां देव उबें करता देखून आज इतलेंच हांवें तुमकां सांगचें तरणाट्यानो लव इज फर्स्ट स्पिरिच्युअल सेकंड इमोशनल थर्ड लव इज फिजिकल हांगा जायतीं जाणां काजराच्या प्रायेक पावल्यान काजर जाल्लीं आसात मरयेन फर्स्ट देवान मरयेक विंचतना फुलटन जीशीन एक बूक बरयता द वर्ल्ड्स फर्स्ट लव द नेम ऑफ द बूक इज वर्ल्ड्स फर्स्ट लव तांचो 7 लॉस ऑफ लव म्हणचे आसा 7 लॉस ऑफ लव मोगाची 7 नियमां पळया आदांक आनी येवेक देवान सांगता गेलें आज कितें जाता म्हळ्यार आमी प्रायेन भरता आसतना आमकां मोग जाय म्हळ्यार मोगाच्या फाटल्यान आमी धांवता मरयेक आनी देवाक मोग जालो फर्स्ट स्पिरिच्युअल संवसारांत फर्स्ट एकच एक मोग वो हांगा इतली जाणां काजर जाल्लीं आसात न्ही तुमच्या दादल्यान तुमचे लागीं येवन विचारलें गी म्हज्या भुरग्याक तूं आवय जाताय गी म्हूण दादले स्त्रियानो कोणाक विचारलें आसा गी ना न्ही गी देवान फर्स्ट इज गॉड वॉन्टेड ए चायल्ड फर्स्ट गॉड वॉन्टेड ए चायल्ड सो तूं म्हज्या पुताची आवय जावंक तयार आसाय गी तिणें सवाल विचारलें हें जावचें तरी कशें आज तरणाट्यानो एनी रिलेशनशीप फॉर दॅट मॅटर एनी रिलेशनशीप फर्स्ट आस्क गॉड हें जाता गी हें रिलेशनशीप म्हज्या जिवितांत बरें गी देवा हें जावचें तरी कशें हें जावचें तरी कशें द फर्स्ट वर्ड मेरी स्पोक इज इट पॉसिबल आज काय ना एक काले मनी एका मोबायलांत व्हॉट्सअपांत फेसबुकांत कोणे मनी ब्युटिफूल लुकींग सेक्सी म्हळ्यार पुरो तुमकां मागीर पडलीं तुमी देर इज वन सर्वे एका पिरगजेंत कोडयाळांत आज ह्या वर्सा 7 काजर जालीं हिंदवा कडेन आनी इतर धर्मा कडेन हें जावचें तरी कशें एवरी रिलेशनशीप फॉर दॅट मॅटर फर्स्ट स्पिरिच्युअल then emotional then sexual physical देखून आज तरणाट्यानो मोरी आमकां भोव बऱ्या रितीन आमचें जिवीत बांदून हाडूंक शिकयता 7 उतरां उलयलीं ती बायबलांत केवल ओन्ली 7 वर्ड्स आय एम गोइंग टू स्पीक टू यू द 7 लॉस ऑफ लव 7 लॉस ऑफ लव पळया दावीद ही वॉज 17 when God called him धाकटोच भुरगो तो 15, 16, 17 वर्सां देवान त्या भुरग्याक विंचलें आनी गोलियात येदो व्हडलो मनीस एका 5 फातर विंचले 5 फातर विंचले गोत्त आसा हे 5 फातर नाका म्हाका एकच फातर पुरो गोलियात म्हणलो ये दावीद येदो ल्हानसो भुरगो तूं कितें पेट्याक मारूंक आयले बरें आयल्या हांगा तूं कितें हांव पेटो म्हूण चिंताय की दावीदाच्या आतांत बोल्सांत वळांतले 5 रावंड फातर आसले 5 फातर म्हळ्यार कितें 5 फातर म्हळ्यार कितें जुदेवांक 5 बूक आसले उत्पत्ती निर्गमन द्वितीनियम
मागीर खंयचे गणन मागीर धर्मोपदेश लेवी शास्त्र पळय आमकां बारी बोंग दिता न्ही 5 फर्स्ट तांकां 5 आसले बूक ताका वर्ड ऑफ गॉड मस्त क्लियर आसलें वर्ड ऑफ गॉड इतलें बरें येतालें की ताका देखून ताणें क्लियरली ताणें 150 साम सांगले ताणें 150 साम ब्युटिफूल देखून म्हाका युवजन न्हू देवाच्या उतरांत रोमोन रावल्यार मरये बरी देव आमकां विंचता दाविदा बरी आमकां देव विंचता झुजे बरी आमकां देव विंचता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून एक गीत आमी गव्या निन्न हागे प्रीति सोरिಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ देवान मोग केले बरी कोणेय आमचो मोग करूंक जायना ओके सगळीं तें कंतार आसा हें कंतार आमी गवया निन्न हागे प्रीति सोरिಲ್ಲ ಈ ಮೈನ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮನ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಮನ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ 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 ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು ಸ್ನೇಹ
ಸ್ನೇಹವೇ ಜೀವದಾತನೇ, ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मोर येन म्हणलें पयलें उतर हें जावंचें जाल्यार ही कशें. म्हाका युवजन न्हू हांगासर तुमी बसल्यान तुमकां जालीं वर्सां 17, 18, 20 आनी कितलीं वर्सां जियोंक आसात बाबा, आनी कितलीं वर्सां जियोंक आसात? हां, हाऊ मेनी इयर्स यू वॉन्ट टू लिव? हाऊ मेनी इयर्स यू वॉन्ट टू लिव? हां, यू डोंट वॉन्ट टू लिव. हाऊ मेनी इयर्स यू वॉन्ट टू लिव बाबा? कितलीं वर्सां तुका तुजे मतीन सांग, तुजे मतीन. म्हाका 80 वर्सां जिवंक जाय, तूं कितलीं वर्सां जिवंक जाय? हां, अरे कितलीं वर्सां जियोंक आशें येताय सांग. 100 वर्सां जियोंक आशें आतां तुजी प्राय कितली? 25. गर्ल्स, एवरी टायम when you make a choice, you ask हें जावचें तरी कशें, because I have to live with that person or with that choice for another 100 years, for another 60 years. हांव पाद्र्याप जावन 46 वर्सां जालीं आनी म्हाका 40 years जिवंक जाय. म्हाका केदींच हांव पाद्र्याप जालो म्हणून बेजार जावना, आनीक म्हाका आनी एका जल्मान पाद्र्यापूच जाय जी म्हणून आशा आसा. सो आतां मरयेन एक बरें विंसवण केली, मरयेन केदींच वायट विंसवण करुना, बेस्ट विंसवण केली. फॉर एवरी मेक फ्रेंड्स जावं दी, इश्ट जावं दी, शिकाप जावं दी, खंयचे तो भुरग्यानो इसारा तुमकां म्हाका हाचें सांगाता आनी 60, 70, 80 वर्सां जियोंक आसा, आनी तुमकां मोर दॅन 60, 70 years सम पीपल. देखून बरें विंसा, पयलें बरें विंसा. दुसरें मरी म्हणाली, हांव सोमयेची चरण दासी. वयगी हांव सोमयेची चरण दासी, गुलाम न्ही. फ्रीडम, शी हॅड फ्रीडम वेन शी सेड आय एम अ हँडमेड ऑफ गॉड. गुलाम न्ही. हांगासर जायतीं जाणां काजर जाल्या मागीर गोवान चिंतचें बायल म्हजी गुलाम. म्हाका भावन आनी भयणीनो, दादले आसात, स्त्रियो आसात. एफएस घरांक बरयल्या पत्रांत एक उतर हांव तुमकां वाचतां. तुमचे कडेन बायबल आल्यार ओपन करा. एफेसियन्स चॅप्टर 5 वर्स 21. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कल्ती जावन चला. हांगा घोव बायलांक सांगलां, घोव बायलांक सांगलां, क्रिस्त थंय तुमकां अभिमान आसा तर एकामेका दोगांय कल्ती जावन चला. कोणे कोणा कल्ती जायचे? हां, कोणे कोणा कल्ती जायचे? म्हाका कल्ते जायनातल्या कितें जाता सांगता तुमकां. कल्ते जायनातल्यार देवाच्या आपोवण्याक आमी कल्ते जायनातल्यार जोना प्रवादी गात हेप्पर म्हळ्यार उबार सुवातेर बसलो. देवान म्हणे तूं निनिवेक वच, थंय लोक खोटो आसा थंय वच. हो म्हणालो, देवा तुवें सांगले बरें हांवें कितें आयकचें. हांव तार्शिसा धांवता म्हणालो. दवलो तार्शिसा, तारूक आनी गेलो दवलो. म्हाका न्हू 7 स्टेप जिवितान सकयल गेलो. पळय हांव तुमकां सांगता, 1 ह्युमिलिटी, एक ल्हान कल्तेपण आसल्यार आमी जियेता. उबार आसलो तार्शीस म्हळ्यार वयर दोंगरार बसलो, एक स्टेप सकयल आयलो, एक स्टेप सकयल आयलो, दर्या तडीक आयलो. दर्या तडीत येवन पळयता तारू रेडी आसा. खंय वचूंक ते? निनिवेक वचूंक न्ही, तार्शिसाक धांवोंक. पयशे फारीक करता भुंयक तावन दर्या तडीक आयलो. 1 step लो, 1 step लो सकल. ताची खुशी, ताची ताशा. थंय तावन दर्या तावन तारवा गेलो. तड तारू आनीक सकल. तारवांत वयर बसना मनीस. तारवाच्या आडयेक वचून 4th step न्हिदलो. तारवाच्या आडयेक वचून न्हिदलो. आनी तारवाच्या आडयेंत न्हिदलो मनशाक थंय देवान इतलें वादळ हाडलें, इतलें व्हडलें वादळ हाडलें की तारू बुडोवंक सुरू जालें. तारू बुडोवंक सुरू जालें. ताका काडलो 5th उदकांत घालो. आनी कितें सकयल वयगी उदकांत घालो. उदकांत वयर ना तो, मासलेन ताका
गिळ्ळें मासलेच्या भितर आसा. आतां उदकाच्या भितर परते सकयल नेक्स्ट लास्ट दर्याच्या गर्भा गेलो. गर्भा वचून मासलेच्या पोटा भितर ताणें मागलें. अरे देवान सांगलें ताका खाली निनिवेक वच म्हणून न्ही, दर्याच्या गर्भा मुसरी व्हरून ताका बूश शिकयचें म्हणून आसलें न्ही. इफ यू डोंट लिसन टू गॉड, जर तर मरये बरी आमी खालती जायना, हांव सोमयेची चरण दासी, देवा हांव तुजो चरण दासी आमी म्हणून हांव इन लायफ वील गो डावन अँड डावन अँड डावन. देर तूं बोब घालतना देवान आयकता. जाकोब आसलो चीटर, होल लायफ ताणें चीट केलें. जाकोबान एसावा चीट केलें, थंयच्यान दवलो ताच्या मांवाक थंयसर चीट केलें. परते पाटी येतना देवान चिंतलें हाका कितलें केल्यार बूज शिकोवंक जायना न्ही. तो पाटी येतना एट द एज ऑफ 60 ऑर 40, 45, 60 त्या एजीर देवान ताचे पांयाची किळत मोडली. हिब्रूज चॅप्टर 11 कोणा कडेन बायबल आसा ओपन करा. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 21. बावरतावर जाकोबानी तो मोरनाचे तनीर पावलेल्या वेळार जुजेच्या हर एका पुताक आशिर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताच्या मुठी वयर बागून देवाक ताणें आराधन केलें. हांव चिंता तो 170 वर्सां जियेलो, 60 तो 170 मुसर यशंत बेत हातकान म्हण तुजेल देवान मोडलें ताका. आज हांगासर आसा तरणाटी भुरगीं वडिलां, पती काल जायचे, पतीन काल जायचे, भुरग्यांनी माय बाबा काल जायचे. जर तर तुमी काल जायनात आमी जिवितांत आडयेक येता यशंत बागता. प्रेज द लॉर्ड. तिसरें मरयेच्या जिवितांत आमी शिकोवंक जाय जालें एकच उतर खंयचें आसा गो ती तिसरें म्हणाली ती जेदना तिका आपूण देवाच्या पुताची आवय जाता म्हणलें काळजान भितर येगलें गी. इमिडिएटली तिणें कंतार सुरू केलें. आत्मो म्हजो सोम्याक ना वाडता, देवा म्हज्या तारुकांतय उल्हासता. तुजे विंसवणेन तुका संतोश आसा? डू यू हॅव ए हॅपीनेस इन युअर चॉयस? काजर जाल्ल्यान तुमच्या जिवितांत संतोश आसा? कामाक येतल्यान तुमच्या जिवितांत संतोश आसा? मरयेन एक विंसवण केली ताणें संतोश जालो तिका, त्या संतोशान तिणें गायलें मोगाचें न्हू. She began to sing. हांव आतां पाद्र्याप जाला, पाद्र्यापाच्या आपोवण्यान म्हाका संतोश आसल्यार हांव कंतार म्हणटा. नटलें ना. एकलो भुरगो इस्कालांतल्यान घरा गेल्लेंत मम्मीडे म्हणलो, मम्मी आज कालें जालें म्हळ्यार सकड भुरगे येताले इस्कॉल सोडलेंत. एकलो ती केळ्याची साल आसली, त्या सालीचेर पांय दवरून पडलो. पुरो पडून ताका हसले, पुरो लोक ताका पळोवन हसले. बारी बेजार जालें मम्मी, बारी बेजार जालें. हांव मात्र आसूं ना. वही व्हेरी गूड. कोणी पडटना आमी आसूं नजो पुता, आसूं नजो. वय मम्मी आमी आसूं नजो पडटना. मागीर मम्मी विचारलें, पुता तूं कितें आसूं नाय? पडू लावन तूं थोडे पडी देवाच्या कुशेक आमी काल जायना. देव आमकां पड अशें करता तो. मागीर खंय आसा संतोश सांगा? मरी संतोशान बरोवन आत्मो म्हजो सोम्याची स्तुती करता. हें कंतार खंयचें कोत्ता गी? पोरण्या सोल्ल्यान अन्नान म्हणलें कंतार. अण्णान केदाळ हें कंतार म्हणलें म्हळ्यार अन्नाक भुरगीं नातिल्लीं, म्हातारी जाल्ली, जाल्यार तिका बेजार ना, जाल्यार ती देवाळा गेल्ली. मात भुरगीं देवना म्हाका देवान, भुरगीं देवना, हांवें मागिल्लें देवान दिवन हांव कित्याक मागत जाय म्हणचे एक चिंता पासलें जाल्यार ती येत ना. गेली ती देवाळाक आनी रोडोन मागलें तिणें. खंयचेंच नव्यान करूं ना, खंयचेंच नव्यान ना. तिका काळजांत तावन काळीज तिणें ओमतून रडली आनी येयली. तिका पळयतालो, ही काल सोरोप येयल्या म्हण दिसता. साम्युएलाचें पयलें पुस्तक फर्स्ट चॅप्टर वाचा. सोरोप येवन तूं कितें सोरोप येयल्या? ना दनिया, म्हजें काळीज ओमतून हांव मागता. मुखार युवा जण न्हू. आज हांगासर बसल्यान तुमकां एक संत मागणें म्हणा म्हळ्यार विल यू बी एबल टू से वन प्रेयर ऑफ युअर ओन? हॅलो,
तुमच्यान ते एक मागणें तुमकां म्हणूंक जाता की इतल्या जाणांक इतली जाणां आसात न्ही हांगा मलगडी आसात. आमची गत कितें जाल्या म्हळ्यार आमची गजाल कशी जाल्या म्हळ्यार आमकां फस्ट कम्युनियन प्रेयर आसता पळय, पयले कुमगाराक दोतोन शिकयली पळय, ती दोतोन शिकयली आतां. ती शिकल्या आमी पास जाल्या. दोतोन कुमगार मेळ्ळो. कुमगार मेळोन आतां हांगा बसल्यांक 70, 80, 90 वर्सां जालीं. आमचें लायफ कशें आहा म्हळ्यार तें एक व्हील, जायंट व्हील आसा पळय, अशें गुंता थंयच येता फाटी, थंयच येता, थंयच येता, थंयच येता, वसना मुखार. अजून 70, 80, 90 वर्सां जालीं हांगा बसलीं. कोण म्हणजे आसा अजून चलती मागण्यांत मागण्या म्हणटात. आतां मूरनेंत आनी मागणें शिकलो, कुमगार मेळ्ळो न्ही गे बाबा, कुमगार मेळ्ळो. आतां मूरनेंत शिकलेंत तुवें नाकनेंत तें इस्कॉलांत बरयलें तुका पास करता ते. मूरनें शिकलेंत आरनेंत बरयलें पास करता ते. मूरनें शिकलें हत्तनेंत बरयलें तुका पास करता ते. आत्मीक जिवितांत तरणाट्यानो आनी वडिलांनो तुमी तुमकांच विचारा, तुमच्या जिवितांत केदळा मनी तुमी आत्मीक अभिवृद्धी मेळ्ळ्या तुमकां. जायंट व्हिलांत बसले बरीत वा तें सुत्त येता पळय पार्कांत ट्रेन ताचे बरी थंयच येता फाटी, थंयच येता, थंयच येता. नॉट प्रोग्रेस. आमी स्पिरिच्युअली मरये बरी PhD आपणायची आसली कोणा तिचेंत मागणें. आज हरी एक पडी मरयेचे कंतार येताना आमी तिचे म्हणटा आमचेंत म्हणल्यार कंतार आसाय आमकां. वाय वी डोंट हॅव दॅट रिलेशनशीप विथ गॉड. मरये कडेन उठलो संबंध आसलो की म्हणाली आत्मा म्हजो सुरेस्पराची स्तुती गाता. त्या अन्नान म्हणलें कंतार तिणें इम्प्रूव केलें, तिच्यान जावन घेतलें आनी हर एक दीस ती म्हणटाली देखून ते कंतार म्हणाली. द थर्ड वर्ड दॅट मेरी स्पोक, द फोर्थ वर्ड मरयेन उलयल्लें खंयचें गोत्ता गी मरी उठली आनी दावी कंतार म्हणून खंय गेली गोत्ताय एलिझाबेथाची सेवा करूंक गेली. यंग मॅन आनी तुमी कुटुंबा जिवितांत तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तुमची भुरगीं सेवा करतात की तुमी इल्ले मनी सेवा करतात की. मरयेची देख म्हणटा आज म्हणटा युवा जनांक आनी तरण्या भुरग्यांक मरयेची देख घेवया म्हणून. खंयची देख मरयेची? मरी फस्ट देदना ती देवान तिका मानवला म्हणजे कळ्ळें ती सेवा करून धांवली. आज पळय आमचे तरणाटे इल्लें काम करून दी घरा आमगेर रांदचें माय करता, झाडचें माय करता, वस्तुरुंबळचें माय करता, घर पुसचें माय करता, आयदनां धुवचें माय करता. तूं कालें करताय? तूं कालें करताय? युवा जनानो मरयेची आमकां निजा की मोग आसा तर कोंत कान तेर्च म्हणल्यांत न्ही, एक इमाजी कापून बेसांव मुमकान गेल्यांत न्ही. जर तर मरयेचो आमकां रियली मोग आसा तर घरा आमच्या माय बाबाक एलिझाबेथान सेवा केल्ले बरी सेवा कर. आतां कितें जालें म्हळ्यार एलिझाबेथ धांवली आनी मरी धांवली आनी एलिझाबेथ पोटलून धरलें तिणें. वॉट डज इट मीन? इट मिन्स आमगेर आब आनी व्हडली माय आसात. When is the last time you met your grandfather and grandmother? When is the last time you met your grandfather and grandmother, boys and girls? तिने वचून तिका पटलून धरतना कोणा संतोष जालो म्हळ्यार तिच्या गर्भान आसल्या जेजूक. दॅट वॉज द फस्ट टाबरनाकल मोगाचें न्हू. मरयेचें फस्ट जेजू हांगा तिच्या गर्भांत आयला तें टाबरनाकल. मरी प्रथम टाबरनाकल तें काणून एलिझाबेथा कडेन धांवली आनी एलिझाबेथ पटलून धरतना तिच्या गर्भांतल्या भुरग्याक समेत कळ्ळें हें पवित्रत्मेचें मंदीर, पवित्रत्मेचें मंदीर. देखून आज हांगासर बसलें तुमी तुका आबा कालें गोत्ता, व्हडली माय कितें गोत्ता म्हूण विचारचेंत न्ही. दयेकन आज तुमचें फेस्त तुमी संभ्रमतात तर युवा जनानो जेन्ना एलिझाबेथेन वचून मरयेक पटलून धरलें आनी मरयेन वचून एलिझाबेथे थंय जेजू जल्मलो. तुमच्या घरांनी तुमच्या आबाक सांगाता कितले वेळ बसतात, व्हडली माय सांगाता कितले वेळ बसतात, जेजू थंय जल्मता, थंय जल्मता. पळय एक चिंता आमी मतीन धरिजे. इफ यू डू नॉट लर्न फ्रॉम युअर एल्डर्स यू विल नॉट हॅव फ्युचर. हें गजाल हांव तुमकां सांगता.
तुमच्या मलगड्यात रावन तुम्ही शिकनांतर आमकां कितेंच फ्युचर ना, भविष्य ना, भविष्य ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी फिफ्थ, 12 वर्सांचो भुरगो जेजू देवळांत चुकोवन गेलो. फिफ्थ वर्ड शी स्पोक, पुता तुवें आमकां कित्याक अशें केलें? तुजो बाब आनी हांव तुका वर्त्या कंती दुखीन सोदून आसल्या. आतां हांगासर मगच्यो न्हू, 12 वर्साच्या भुरग्याक देवाळांत तो थंयच रावला, जाय जाय म्हणून रावला तो. हांगासर हांगा 12 वर्साची भुरगीं आसात. पळय हांगा मिसाक आयले भुरगीं एक अर्द घंटा चड इगर्जींत रावून दिगी, ती रावून दिगी. इगर्जींत केदाळेडी धांवचें म्हूण जाता, तांकां केदाळेडी धांवचें म्हूण जाता. न्ही हांगा तरणाटे आसात. पळय अर्द घंटा चड रावपाक इगर्जींत. एक 5 निमिशां मिसाच्या पयलीं येवन दिमी घालून एक मागणें करा गे हांगा. 5 निमिशां चड नाका. हो मिस जाल्ले उपरांत एक 10 निमिशां म्हजे इतल्याक हांव बसून मागता म्हणून एका तरणाट्यान बसले हांवें जल्मान पळोवना. युवा जनानो, गॉड नीड्स यू. देखून तो जेजू थंयच रावलो देवळांत, 12 वर्सां देवळांत रावलो. तो म्हणलो हें म्हजें घर. डू यू फील हांगासर आसली युवा जन हें आमचें घर, आमची इगर्ज म्हणलें बघपाक जाय. दॅट्स वाय फर्स्ट बिलीव, बिलॉंग अँड बिकम. बिलीव, फात्य जे कितें ल्हानपणांत तुमी शिकल्लें आसा पळय. पर एक तरणाटे चेडूं आयलें काजराच्या दोतोनीक. हांव त्या पिरगजींत आसलो, म्हाका काजराची दोतोन करूंक सांगलें विगारान. हांवें काजर दोतोन काजराच्या दोतोनींत आसा, तुजे संत कुशेन तूं काजर जावंक पळय वय, कोणें बळवंत करूं ना. मागीर थर्ड आसा कितें गोतें, तुज्या भुरग्यांक तूं क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागयताय की ना. ताचें सवाल कितें? तूं क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागयताय की ना. आतां कालें म्हणचें ताका. पळया काल असो आयला आमची तरणाटी तांच्या भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मा पर्यंत वाडयनात. फादर हांव भायल्या गांवांत आसली थंय तांची भाव पळय तांकां जाय दितना क्रिस्म कुमगार जाय दितना खानगोवन सांगतात. म्हाकाय तशें जायचें. म्हज्या भुरग्यांक हांव वागयना. हांवें कित्याक वागयचें? पळय कितें तुमसरी पावलांत पळय आमची तरणाटी. देखून मरी विचारता. एक बरें गजाल आसा पळया. मरी येता आवयनो, मरी येता आनी जेजू लागीं सवाल विचारता, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाब आनी हांव. कितें म्हणटा ती? तुजो बाब आनी फस्ट खंयचें येता? कोण येता? तुमच्या हांगा तरी जायती जाणां स्त्रियो आसात. तुमच्या कुटुंबांत तुमचो बाब, तुमचो पती पयलो स्थान घेता की पळय विचारा तुमकां. यू आस्क युअर क्वेश्चन टू युअर सेल्फ. आमगेर एक क्लास आसा फादर, एक खासा प्रयोजन ना, खाता आनी न्हिदता. तंत भुरगीं आयकतात, तंत भुरगीं आयकतात. मरी म्हणाली स्त्रियानो, मरी म्हणाली तुमकां व्हडलें काम ना स्त्रियांक. देवाचें उतर म्हणटा हांगासर एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा कितें बरें उतर. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 6, पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक काल जाल्ले बरी काल जावन चल जाय. मरी काल जाली. पळय खंय खंय काल जाली म्हळ्यार फस्ट देवदूत मरये कडेन उलयलो. फस्ट देवदूत मरये कडेन उलयलो, तूं परमोन्नत देवाची आवय जातली, तुका जल्मोवच्या पुताक पण देव म्हण आपयतले. फस्ट मागीर मरये कडेन देवदूत उलोवंकूच ना. कोणा कडेन उलयलो? मागीर कोणा कडेन उलयलो देवदूत? जुजे कडेन. वाय ते जाल्यार तांकां खाजर जावना. काजर जाल्ल्या उपरांत देवदूतान कोणा कडेन मात्र उलयलो? जुजे कडेन मात्र उलयलो. मगाचे न्हू जुजेचें लिडरशीप मरयेन मानून घेतलें. देखून ती देवळांत भायर पडल्यार तो म्हणटा कितें म्हणटा, तुजो बाप आनी हांव तुका कंतीन सोदून आशिल्ल्या. हांगासर बसले स्त्रियानो, तुमच्या कुटुंबांत जेन्ना तुमच्या पतीक पयलो स्थान दितात. एक घरा एकलो तो गुजिरी व्यापारीचो आयलो. गुजिरी इकचो प्लास्टीक परत पेपर हळे पात्रे प्रमाण आयलो. ಈ ಹಂಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪಳೆ ಈಗ ಬಂದಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಹಳೆತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಮಾರಿ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತು ನಿನಗೆ.
आ आमच्या कॅथोलिक कुटुंबांनी दादल्यांक एक किंमत ना, काय ना. भुरगीं येतात, तरणाटे येतात, माई 500 रुपये जाय जाले जायत रे पुता बाबा दिसान दिता ताका इसरो मार आयले. तुवें इतल्यान म्हणजे वच रे पुता बाबा इसार वर पप्पा कडेन इसार, पप्पा कडेन इसार ना. तो पप्पा काम करना न दिवंक मात्र देखून मरी हे सवाल विचारता पळया. ती देवळा गेल्ली, दादले विंगड स्त्रियो विंगड आयली, अशें येता आसतना वाटेर येतना कळ्ळें की तांकां दोगांकी कळ्ळें आमचो भुरगो आमचे लागीं ना. आतां आमचे साद गोव बायलां जाल्यार कितें करचें म्हळ्यार मरी आनी जुजे तांचे मदीं झगडें जावना. साद गोव बायलां जाल्यार गोव म्हणटा आसलो तुका कापन जायना गी भुरग्याक, तुका जबाबदारी ना गी. आनी स्त्री म्हणटा तुवें बापूय गी, तुका जबाबदारी ना गी, भुरग्याक थंय सोडना आयला गी. झगडें ना, ती दोगांय धांवली, दोगांय जुजे उलोवंकूच ना. बापायनो भुरगीं आमची भायर पडटात, आमची भुरगीं चड भायर पडची खंय म्हळ्यार आमच्या घरांनी आमी किरी करचे. देवाचें उतर म्हणटा बापायांक कितें म्हणटा पळया. भुरग्यानो तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, तुमकां व्हडलें कांय करूंक ना, गुडे परतूंक ना. ओन्ली वन थिंग, बायलेक आनी भुरग्यांक एकच काम काल जावचें. बायलेक आनी भुरग्यांक एकच काम, तांणी काल जालें विधेय जालें तितलेंच न्ही गी, भुरग्यांक तितलें. पूण बापायक पळया, बापायक कश्टाचें काम. तो कितें म्हणटा म्हळ्यार येसपरी पतीनी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करता तशें आपल्या पतीन सो मोग करीत जाय. कशें म्हळ्यार जेजून इगर्जमातेचो मोग केलो, जेजून इगर्जमातेचो कसो मोग केलो कोताय तुमकां. बक्षिलें एका दादल्यान एक बायल 70 पटी पडल्यार बक्षी दे. ताचें काम कश्टाचें, तुमचें कश्टाचें. जेजून इगर्जमातेच्या मोगा खातीर रगत वारयलें मोगाचें न्हू, मेलो तो. देखून इगर्जमातेच्या मोगा खातीर जेजू मेलो जाल्यार तुमकांय तुमच्या कुटुंबा खातीर जीव दिवंक तुमकां कांय ना. भुरग्यांक आनी पतीन का मम्मीक आपल्याक आनी खाल जालें. सिंपल. दादल्यानो तुमच्या भुरग्यांक चिडाय नाकात, मरयेन चिडावना. पुतान सवाल विचार तूं कित्याक म्हाका सोदूंक लागली. हें खोटोर सवाल हा. 6th 7th भुरगीं विचारतात तूं कोण म्हाका विचारून, तूं कित्याक सोदताय म्हाका, हांव खंय जाल्यार येता. पळय हाचे उपरांत 6th सवाल मरी उरयली, एकच उतर तांगेर दाकां सोरो उणो जाला. जेजून म्हणे म्हजेला कितें म्हणटाय. मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडटा तांकां कळचें आमकां कळचें पयलें मरयेक कळटा, तें आमी उडास दवरचें. जेन्ना आमच्या कुटुंबांत आमी मरयेक प्रथम स्थान जालें जाल्यार तिणें इतलें म्हणचें जेजू लागीं वचून पुता तांच्या घरा ती पीड भलायकी उणी जाल्या, पुता तांच्या घरा समाधान उणें जालां, पुता तांच्या घरा आर्थीक उणें जालां. तिणें तितलें म्हणचें. निमाणें ती म्हणली तो कितें सांगता तें तुमी करा, ताच्या उपरांत ती उलोवंकूच ना. 7 उतरां निमाणें आमकां मरी शिकयता. कश्ट जावं दी, समस्या जावं दी, देवाची खुशी करची. प्रेज द लॉर्ड. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. देखून युवा जनांनो आनी भुरग्यांनो, मरी पवित्रत्म्यान भरिल्ली हें पुरा करीचे जाल्यार आज आमकां पवित्रत्म्याची सकत जाय. आज आमकां भरपूर पवित्रत्म्याची सकत जाय. पळया पेंतेकोस्ता दिसा उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या माथ्यार आयल्यो न्ही गी. खंय आयल्यो? उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या तांच्या माथ्यार आयल्यो न्हय, उज्यांच्यो जिबो मनशाच्या जिबेर आयल्यो. आनी विविध भासांनी ते उलोवंक सुरू केलें. आनी विविध भासांनी उलोवंक. दॅट्स वाय टुडे मरी एक पवित्रत्म्यान भरली. तशें आमी युवा जनांनी पवित्रत्म्यान जेन्ना आमी भरता भुरग्यांनो आनी युवा जनांनो, डिझायर द फायर. This is the key word that I am going to tell. Desire the fire. The flame will bear your name.
द फ्लेम विल बेर युअर नेम. तो उजो एक तुमकां नांव वाडटलो. देखून पवित्रत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां पवित्र पुस्तकाची आसक्त सडटली. डिझायर द फायर. आज मरयेन पळय त्या पवित्रत्म्याच्या बोळान ती जियेली. एक पवित्रत्म्याच्या बोळान जियेल्ल्याक एक निदर्शन खंयचें म्हळ्यार ती म्हणाली, ती देवाचे उतर म्हणटा, ह्यो सर्व संगत्यो तिणें तिच्या काळजान जागोवन दवरल्यो. ह्यो सर्व संगत्यो तिणें तिच्या काळजान जागोवन दवरल्यो. युवजनांनो, जितलें उणें उलयता तितलें पवित्र आमी जाता. स्त्रियानो, जितलें उणें उलयता तितलें पवित्र आमी जाता. जितलें पवित्रत्म्यान भरलेलीं उलोवंकूच उलयनात. समाधानी रावता, कूल रावता. ही गजाल सांगता. एक स्त्री आसली, तिच्या तोंडार कितें तांकां भुरगीं नाटलीं घरा, ते तोंडार काळें सुरू जालें. तोंडार काळें खत. आमच्या तोंडार काळें जाल्यार आमकां दादल्यांक कांय पडोन वचना. स्त्रियांच्या तोंडार इल्लें काळें जाल्यार कत जाल्यार कितें जाता म्हणटा तांकां इल्लें बेजार जाता. तोंड कोणाक दाखोवंक जायना. देखून ती घरा भितर रावताली. आतां तिचो घोव आसलो, तिची सेवा करतालो. घोवाकय तोंड दाखोवं नाका, सेवा करतालो. एक दीस घोव भायर मार्केटीक गेल्लो. पाटी येताना ताका एक्सिडेंट जालें. थंय दोळेच दिसना. घरा कुरड्या बरी आयलो. आतां म्हज्या घोवाक म्हजें तोंड दिसना न्ही, कशें आसल्यार ओडना म्हणून आतां तिणें ताची सेवा करूंक सुरू केलें. तिची कातीची पिडा तोंडान सगळ्यांनी विस्तारली आनी एक दीस मरण पावली. आतां घोव तिका मातयेक पावन पाटी येताना सगळे वाड्याचे सगळे पाटी येतात. एकल्यान कोणी म्हळें, आचे कश्ट जाले. आमच्या घरा ही दोगांत आसलीं. आतां हाका कोणें पळोवन, हाका दोळे दिसनात, हाका कोणें पळोवन हाची गत कितें जाली. आतां मोगाचें न्हू, पाटी येवन म्हणलो, म्हाका दोळे दिसनात म्हूण कोणें सांगलें तुमकां? म्हाका दोळे दिसना म्हूण कोणें सांगलें? येदोळ पर्यंत हांवें दोळे दिसनाटले बरी नटन केलें. तितलेंच म्हज्या बायलेच्या मोगा खातीर, फकत मोगा खातीर. मोगाचें न्हू, एक घोव ताच्या बायलेचे सगळे अवगुण ताका गोत्त आसता. तो मौन रावता, उलयना. एका बायलेक घोवाचे सगळे अवगुण गोत्त आसतात. ती उलयना, मौन रावता. भुरग्यानो, जितलें उणें आमी उलयता तितलें आमी पवित्र जाता. आमच्या घरांनी पळया, म्हज्या बाबाचे अवगुण मायक गोत्तुना गे, उलयना. ती दोळे जमता. पळोवन पळयनाटले बरी. देखून आज कुटुंबांत मरी आमकां असलंत एक लिसांव शिकयता. बरें लिसांव पळोवन पळयनाटले बरी जियेता. देखून आमी एक गीत गावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಓಕೆ, ಸಂಗತ ಮನೆಯ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ. ಹತ್ತು ಬರೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ,
ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ.